4000चे वयर आसता. हे देवीची दिवजां 4000ची वयर आसता. हय. कितल्यांक पेटलेली आयज दिवजां? साधारण 12:15 चालू जाल्ली आसा. 12:15 चालू जाल्ली आणि साधारण 3:30 पर्यंत उत्सव चलता. कितली लोक हे आसता हांगा? खंयची खंयची लोक आसता? लोक ताका हे करपा मेळना. खुबशे सावर्डे पाळी वेळगे सावर्डे कुलकडे फोंडा आणि हांगा उदक काणेपार जे देवीचे भक्त आहा ते भक्त सगळी तांकां सगळें आसता. जवळ 4000 वयर दिवजां जाता. ती नांव कितें म्हटलें? उल्हास घाटे. बरो उत्सव जो आसा तो कितले दीस आसा आनी कशें कितें आसा? गेले 3 दीस हो उत्सव चलता. आज निमाणो दीस. पयर सुरू जाल्लो. पयर पालखी आसता पयले दिसा. हे स्टॉल बील त्या दिसा येवन लागता. मागीर दुसरे दिसा काल खरी जात्रा म्हणून आसा. राती लालकी आशिल्ली. लालकीचेर बसून देवी प्रकारान भोंवता आनी राती नाटकूय आशिल्लें जात्रेचें. आनी आज ही दिवस जवळ जवळ 3000 250 ते 3000 दिवस तुमी पळयता. आतां 12ंक सुरू जाल्लें दिवस सांजचे 3:30 4 सगळे मोकळे जाता. अनेक लोक म्हणजे म्हाका दिसता फोंडेच्यान सुरू ते सांग्यार काणकोण पर्यंत सगळे कुळावी भक्तिभाव मोठ्या भक्तीन हांगा येता. आनंदान दिवस करता. हे गरमेचे तुमी पळयता आतां की सगळे प्रकार सगळो दिवजान भरिल्लो आसा आनी मोठ्या आनंदान हो लोक श्रद्धेन भावार्थान येवन ह्या देवीची उपासना करून हे दिवस घेवन हांगा फेरी मारता. थोडे तांचे सांगणे आसा तशे. थोडे एक फेरी मारता. थोडे सांगणे केल्ले आसता. मोबायलान नवे जोडपे सुद्दां हांगा जाता ते सांगणे करता. देवी फुडें तांचे मागणे आसता. त्या प्रमाणे ती 5 सुद्दां रावंड थोडे मारता. कितल्यांक सुरवात जाता ही दिवजां? 12ंक सुरू जाता. सप्तसर जवळ जवळ 3:30 ते 4 जाता. बाबू हांगा कितें आसा? तूं खंयच्या पदाचेर आसा? हांव अध्यक्ष आसा हांगा शांतादुर्गा देवस्थान खांडेपार. नांव कितें? संदीप खांडेपारकर.